नमस्कार एडोनच्या ह्या आयचे बघात तुमकां सगळ्यांक येवकार. खंय तरी मोपाचो विशय परत पेटपाक लागला आनी सगळो आवाज जो आसा तो दक्षिणेंतल्यानच येता. सो आमी ठरयलें की आतां उत्तरेंतल्यान एक आयताराक 2 कडेन सभा जाल्यो लोकांच्यो आनी उत्तरेंतले 2 म्हत्वाचे मिनिस्टर्स उघडपणान आतां मोपाच्या समर्थनाक येवपाची चिंततात. अशी परिस्थितीक उत्तरेचोय आवाज गोंयच्या लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न आनी आमचे बरोबर आसात गोंयचे भलायकी मंत्री आणि आमदार आणि भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर. स्वागत. तुम्ही ओपनली आता सामके मोपा खातीर एक सावथाक जो बोवाळ चल्ला ताका एक काउंटर म्हणून तुम्ही आवाज करपाचें ठरयलां. काउंटर म्हणून न्हय. आणि तुम्ही म्हाका म्हजो उल्लेख करता आसतना उत्तरेचो आवाज म्हटलो. हांव पेडणेच्यान मांद्रेच्यान निवडून आयलां. पेडणे तालुक्यांतल्या ही गजाल खरी आसा. पण हांव मंत्री गोंयचो आसा आनी हांव मोपाचो समर्थक अशें म्हणटा आसतना उत्तरे पुरतो सीमीत हांव धरना. एक्झिस्टींग जो आजचो दाबोळी विमानतळ आसा हो येणाऱ्या काळात गोवा राज्याच्या पर्यटनाच्या वाडीच्या दृश्टीन कमी पडटा, निश्चित कमी पडटलो. आनी हांगा कार्गो वगैरे हेची वेवस्था ना आनी त्यामुळे वाडत्या आनी आवश्यक असणाऱ्या गरजे प्रमाणे दुसरो एअरपोर्ट जाता. इन्सिडंटली म्हणजे मोपा हो फायनलायज जालो पूण 2-3 ठिकाणी ज्यो जागा पळयल्ल्यो भितर केपें सारकी सुद्दां आसली दक्षिणेंतली. पूण जे एक्सपर्ट्स भितरले आसले ताणें ही जागा दीस इज द ओन्ली सुटेबल आनी दीस इज द बेस्ट सुटेबल म्हटली. त्यामुळे योगायोगान ती पेडणे आयली. जे लोक आंदोलन करतात मोपाच्या विरोधी तांचो एक आर्ग्युमेंट आसता की आमकां हें उत्तर विरुद्ध दक्षिण करपाचें ना, नॉर्थ विरुद्ध सावथ करपाचें ना. ताचो बेजीक आर्ग्युमेंट हो की गोंयाक 2 विमानतळ परवडपाचे नात. तुम्ही सावथाक सुद्दां जरी दुसरो विमानतळ केलो देन ऑल्सो इट इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन. त्या खातीर 2 विमानतळ परवडनात म्हणून आमचें आंदोलन. आतां विमानतळ जो जाता हो PPP पद्दतीन जाता. सरकार भितर एक पयसो घालना. जो धंदो करतलो, जो इन्वेस्ट करतलो तो ह्या गोष्टीचो अभ्यास करतलो. जर परवडचो ना जाल्यार तो नुकसानान वतलो आनी शेपटे बडोवपाची कांयच गरज ना. सरकार जर इन्वेस्ट करपाचो आसलो जाल्यार समजूं शकता. सरकार भितर इन्वेस्ट करना त्यामुळे ते फायद्यान चलतलो की नुकसानान चलतलो हे जो इन्वेस्ट करणारो 3000 कोटी इन्वेस्ट करणारो जो इन्वेस्टर आसा ताणें त्याचो विचार करतो. पण ताणें समजा इन्वेस्ट केलें आनी मोपाचो विमानतळ समजा उबो रावलो जाल्यार तांच्या मनाक जो भंय आसा तो सादो की हो एकदां विमानतळ उबो जालो की दाबोळी कडेन कोण पळोवचो ना आनी तुमी जरी दाबोळी बंद केलो ना ऑफिशियली तरी इट वील डाय इट्स ओन नॅचरल डेथ. हे शक्य ना. कारण दाबोळीचें महत्व हे तितलेंच आसा. दाबोळीचेर सरकारान 500 कोटी खर्च केल्यात. अजून दाबोळीचें एक्सपान्शन चल्लेलें आसा. त्यामुळे दाबोळीचेर कांयच तेचो परिणाम जावचो ना. खास करून लोकल डोमेस्टीक फ्लायट्स ज्यो आसात ह्यो प्राधान्यक्रमान दाबोळीच हाडच्यो पडटल्यो. इंटरनॅशनल फ्लायट्स हो स्पेसिफिकली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हटलो जाल्यार दीस वील बी जास्त करून मेनली फॉर इंटरनॅशनल फ्लायट्स. म्हळ्यार आवश्यक असल्या डोमेस्टीक फ्लायटूय उतारतल्यो. त्यामुळे इंटरनॅशनल फ्लायट्स आणि कार्गो हाच्या खातीर हाचो उपयोग जातलो. त्यामुळे दाबोळी बद्दल कोणें चिंतची गरज ना. ते तुमी जो हें केलो आर्ग्युमेंट घालो की दाबोळी उरतलोच आनी दाबोळीचें एक्सपान्शन अजुनूय चालू आसा. तांणी जेन्ना हांवें तांचो 2 आठवड्या पयलीं फादर एरेमिताचो इंटरव्यू केल्लो ताणें एक इंट्रस्टींग स्टॅटिस्टिक्स सांगली. ते म्हणपाली दाबोळीचो एक्सपान्शन जातकीर जी कॅपॅसिटी तांकां एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया सांगता ती वीच इज समथींग लायक 1.36 crore पर इयर. आनी तुमी जो RFQ काडला मोपाचो ताजे प्रमाणे 2045 1,45,40,00,000 इतली कॅपॅसिटी तुमी दाखयतात. तांचो आर्ग्युमेंट की जर ऑलरेडी दाबोळीची इतली कॅपॅसिटी आसा मागीर दुसऱ्या विमानतळा खातीर तितलीच कॅपॅसिटी दाखोवन अट्टहास कित्याक. हांव ह्या फिगराचेर आर्ग्युमेंट करूं शकना. पण हांव एक गजाल सांगता. आमकां जो फिगर दिला तो एक्सपर्टान दिल्लो आसा आनी जी व्यक्ती किंवा जी संस्था किंवा जें अस्थापन येद्या मोठ्या रकमेन इन्वेस्ट करपाक सोदता आमकां रिस्क घेवपाची कांयच गरज ना न्ही. ताणें तेचेर अभ्यास पूर्ण केल्लो आसतलो. एरेमीत
कोण तो जो फादर म्हणटा किंवा खंयचो विजय सरदेसाय उलयता किंवा रेजिनाल्ड उलयता, हे जे गजाली आसात हे भितरले एक्सपर्ट कितले आनी तज्ञ कितले हे म्हाका खबर आसा. त्यामुळे लोकांक पेटोवन घालपा खातीर ही गजाल करची न्हय. कोंकण रेल्वे वेळारूय असोच विशय केल्लो, असो करताले. आज जो तांचो अध्यक्ष आसा जो नव्यान जाला लुईजीन फालेरो, ताणें म्हटलेलें कोंकण रेल्वे इज कर्स टू दी स्टेट म्हणून विधानसभेंत भाश्य केल्लें. खंय गेलें तें? आतां वलंकानीक वचपाक सुद्दां स्पेशल कोंकण रेल्वे घालची पडटा. मागणी जाता, बरी गोश्ट न्ही. तिचो वापर जे विरोध करणारे आसा तेच चड वापर करतात. आतां ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन जें आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें, त्या वेळार एडिशनल ट्रेनी घालच्यो ही आमची मागणी आसा. त्यामुळे ती जाली म्हणून उपयोग न्ही. म्हाका एक गजाल सांगात, हें जें तुमी पेटोवन घालपाचें म्हणटात, तुमचं म्हणणं कितें? तांच्या आर्ग्युमेंटा भितर कांयच तथ्य ना आनी फकत राजकारण करपा खातीर चल्लां. फक्त राजकारण आणि भावनीक आधाराचेर आपली राजकीय स्थान घट करप, हाच्या पलीकडे कांय ना. खरें म्हणजे विजय सरदेसाय सारक्यान विचार करूंक जाय. कालची लोकसभेची निवडणूक तोच हँडल करतालो. काँग्रेसी परस ताच्याच नेतृत्वा सकयल ती इलेक्शन जाय. ताणें आमी खंयच विशय करूंक नासलो, पूण दक्षिण गोव्यात, पूर्ण दक्षिण गोव्यात ताणें हो विशय पेटयल्लो. अशा वेळार दक्षिण गोव्यात तांचो उमेदवार येवंक शकलो ना. आणि जी मार्जीन घेतली आणि खुद्द विजय सरदेसायच्या मतदारसंघान जो 2.5 वर्सां पयलीं इंडिपेंडंट म्हणून निवडून आयिल्लो, ताका लीड घेवपाचें सोड, तो फाटीं पडलो. त्यामुळे ताणें चिंतूंक जाय. यू कॅन फूल ऑल द पीपल सम टायम, यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. म्हाका तुमी हो जो कॉन्फिडन्स दाखयतात की दोन्ही विमानतळ एके बरोबर एक्झिस्ट जावपाक शकतात म्हणून, तांकां एक प्रचंड भंय आहा बिकॉज ऑफ दी स्टॅटिस्टिक्स जी मागीर आयकावचो रिपोर्ट आसूं, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट आसूं, हे रिपोर्ट पळयतकीर तांकां दिसता की दोन्ही एअरपोर्ट एकदम चलपाक शकची नात. इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट प्रॅक्टिकली. जेन्ना दोन्ही एअरपोर्ट एकदम चालू जातले तेन्ना दोन्ही एअरपोर्ट एकदम चलप कठीण जातलें. जर हे अशें आसत जाल्यार RFQ वेळार कोण कोट करचेच ना, कोण येवचे ना एजन्सीज. कोणूच जो कोट करतलो आणि हो प्रस्तावाक फुडें हात फुडें करतलो, तो हाचो अभ्यास करून येतलो न्ही. जेंकां दिसता हे फायद्यान चलचें ना, जेंकां दिसता हे फायद्यान चलचें ना, करून आपल्या फायदो जावचोच ना, तो थंय तुमी म्हणटा घडये विमानतळ जावचोच ना, जर इतलो लॉसां आसतल्यार. त्यामुळे हय लॉस जाल्यार येवचेच ना न्ही कोण. पळोवया न्ही फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यान कितले जाण फुडें सरतात हे पळोवया न्ही. दुसरो जो तांचो आरोप आशिल्लो आनी जो ताणें गंभीरपणान केल्लो की मोपा इज बिकमिंग अ लँड माफिया स्कॅम. विमानतळ येता म्हण ती भोंवतणी जमीन घेतल्यात, कांय हेवी वेट्सांनी जमीन घेतल्या आनी तांच्या प्रेशराक लागून सरकार इज गोईंग इन टू सामकी ओवर झिलस ड्रायव्ह टू गेट दॅट एअरपोर्ट डन. आरोप करप आणि काही एझम्पशन्स धरप हें सोंपें आसता. आतां एखादी खंय तरी इंडस्ट्री येता, एखादो बिझनेस येता, एखादो एअरपोर्ट येता, जाल्यार स्वाभावीकपणे त्या भागांत जेच्या कडेन ताक आसा तो घेतलो जमनी. तर इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर हिम. पूण ते कोण तरी आमचेर प्रेशर घालतात हें ताणें तकलेंतलें काडचें. म्हजे खातीर म्हाका दिसता, हांव पेडणेचो, म्हाका दिसता थंय एअरपोर्ट आयलो जाल्यार त्या निमित्तान टुरिस्टीक भाग आनी टुरिस्टीक दृश्टीन आमी फुडें सरतले. म्हाका थंयसर आनीक ब्रिजीसाची नेटवर्क जावची, रोड्स आनीक वायडन जावचे, काही 5 स्टार बरी हॉटेल्स येवची त्या भागांत, जितूनसून रोजगार भुरग्यांक मेळचो. म्हणजे एअरपोर्टान मेळचोच, एअरपोर्टा वयल्यान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मेळटलोच, पूण ताचेय पलीकडे अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका जोडीक जोड जर दिलो जाल्यार ह्यो गोश्टी जातल्यो. आणि त्यामुळे तुम्ही जेन्ना रोजगाराचो प्रश्न काडटा तेन्ना सदांच तुमकां एक प्रश्न विचारतात की पेडण्या भितर जेन्ना इतलीं वर्सां विमानतळ जाता म्हणून बोवाळ चल्ला, अशे परिस्थिती भितर तुमी पेडणेचे जे ज्येश्ठ राजकारणी आसात, फुडारी आसात, तांणी अशी थंय कसली संस्था हाडल्यो, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स हाडली, ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स हाडली, जे पेडणेच्या भुरग्यांक रोजगार मेळटलो किंवा त्या रोजगारा खातीर ते तयार जातले. काय फाल्यां विमानतळ जातलो, भायली येवन भरतले आनी पेडणेकार थंयच उरतले? ना. हे पळय, विमानतळ
RFQ काडली आणि प्रत्यक्ष सादारणपणे मे जुनाच्या दरम्यान फुडल्या काम सुरू जालें की तसली संस्था जे कंडेन्स कोर्सेस 6 म्हयन्याचे वर्साचे 1.5 वर्साचे आसतले ते तेन्नाच्यान सुरू जातले. आज पयलींच शिता आदी मीठ गिळप हें योग्य न्हय आनी कोण एनरोलूय जावचें ना, कोण एडमिशनूय घेवचें ना. विमानतळाच्यो आमी गजाली पेपरार आयकता म्हणटले आनी वॉट इज द पॉयंट इन सिकींग एडमिशन हियर. त्यामुळे आमचे त्या दृश्टीन विचार आसा पेडणेच्या ITIन हें जातलें आनी अन्य सुद्दां खंयच्यो शैक्षणीक संस्था जर पुढाकार घेता आसात जाल्यार जावचें. आमी त्याय कंपनीचेर जी कंपनी निमणी सक्सेसफूल बिडर ठरतली तिचेरूय आमी बंधन घालतले की तिणे जे स्थानीक लोक आसात तांकां ट्रेनिंग दिवन सर्वसाधारण कामा खातीर वापरूंक जाय म्हणून. तुम्ही म्हणटात की एकदा विमानतळाचें काम स्टार्ट जालें की ह्यो सगळ्यो गजाली एक 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 करून तुमी पेडण्यां व्हरतले. आर्ग्युमेंट हो की पेडण्यां भितर ऑलरेडी त्या फूल वाठारां भितर ऑलरेडी टुरिजम इंडस्ट्री आसा, खुबशीं हॉटेल्स आसात आनी सदांच एक आरोप जाता की त्या हॉटेलांनी सुद्दां भायली येवन काम करतात थंय पेडणेकारां परस ताजो चड फायदो भायल्यांक जाला. ऑलरेडी थंय इंडस्ट्री आसून जेन्ना असली गजाल डेव्हलप जावपाक शकली ना तेन्ना विमानतळ आयलो म्हूण असली गजाल डेव्हलप जातली. पेडण्यान जो टुरिजम आसा तो क्लास टुरिजम ना. पेडणे टुरिस्टीक बेल्ट जो आसा तो कोस्टल बेल्टूच आसा आनी कोस्टल बेल्टाक जी हॉटेल्स आसात ही बहुतांशपणे ही इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आणि सुविधा दर्जेदार ना. एकूय स्टार हॉटेल अख्ख्या पेडणे तालुक्यांत ना, एकूय ना. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता बरो टुरिस्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्टान येतलो आणि ताच्या बरोबर बऱ्यो वेवस्था, दर्जेदार वेवस्था, स्टँडर्ड वेवस्था ह्यो तेतूनसून निर्माण जातले. तुमी म्हणटात तशी हॉटेल्स पेडण्यां नान, एकूय व्हडलें हॉटेल ना, एकूय ना. आसात ते सगळे बारीक शॅक्स कोणी बारीक आपल्या घराचें हॉटेल कन्वर्ट केलां अशा प्रकारचीं आसात. दुसरो मुद्दो आसा की जी बायोडायवर्सिटी मोपा आसा जाका लागून एनवायरमेंटलिस्ट बी बोवाळ मारतात की थंय इतली झरी आसात, नंतर पठार वयर आसा, पोनाक गांव आसा आनी वयर जर तसो एअरपोर्ट आयलो जाल्यार भोंवतणची जो सगळी लोकवस्ती आसा किंवा तांची प्लांटेशन्स आसात, क्रॉप्स आसात, ह्यो सगळ्यो गजाली थंय काबार जातल्यो. सो इट इज नॉट अ फिजिबल सायट कन्सिडरिंग द लोकल पॉप्युलेशन. म्हाका दिसता हे जे आरोप करणारे लोक आसात ते एक तर त्या भागाक वचून पळोवंक ना. तेचे पठार जर पळयले जाल्यार लक्षांत येतलें त्या पठारार हांव भोंवल्लो आसा. त्या पठारार जनावरांच्या गवता शिवाय कांय ना. पूर्ण मोठें पठार आसा, शेती वगैरे कांयही ना, बागायत्यो बीन कसल्यो ना आनी वयर गांवूय ना. गांव जे आसा ते बाजून आणि तेच म्हणटा की वयर वेल्यान ज्यो झरी येतात ह्यो येतात त्या गांवाक भितर जी पिकावळ आसा त्या सगळ्यांचेर हावळ येतली हो एअरपोर्ट जालो. खंय जेवची ना, कसली जेवची ना. कारण हो एअरपोर्ट वयर उरता न्ही, गांव हे सगळ्या भोवती वतात. मोपा हे नांव जरी दिलें 8 गांवांची वयले पठार लागता ते 8 गांव आसात भोवती. म्हणजे वारखंड आसा, पोरसकडें आसा, तोरशें, तांबोशें, उगवें, मोप, आतां त्या सायडीन चांदेल आसा, मागीर कासारवरणें आसा, अशे सगळ्या गांवांचे भोवती सगळे गांव आनी वयर कॉमन पठार ते. फक्त तेची मोपा गांवची जास्त बरोबर जागा लागल्या मोपा मोपा जाला.